सर सीएमान खंय तरी रिलीफ फंड दिला एग्रीकल्चरा खातीर, तुमी सॅटिस्फाय आहात विथ द पॅकेज? जेन्ना आमच्या सीएमान जे फार्मरां जे दिलां खरेंच तें बरी काम आसा. कित्याक तुमकां खबर आसा आयज पासून पावस पडला, इतलो लेट केन्ना पडनासलो. आनी फर्स्ट टायम जेन्ना हांव एज अ फार्मर्स हांव पॉलिटिक्सान घाले म्हाका 35 इयर्स जालीं आनी म्हाका 30 वर्सां तर जालीं आमच्या शेतकारां पासत हांव वावुरता. आनी हो बेनिफीट आनी हे वर्साक हांव नको कितें जालें म्हाका खबर ना. हे वर्सा इतली लोकांची शेतां बरी आसलीं, सारकी भांगारशें दिसतालें. आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन पयलीं जालें हे भाशेन हांवें केन्नाच पळोवंक ना. आमी लोकांक फ्री ट्रॅक्टर दिता, हार्वेस्टिंग मशीन दिता, पूण हे फावट बरी पीक जाल्ली. पूण सडनली पावस येयलो आनी म्हाका लोकांक भरपूर डॅमेज जाल्लें आसा. आनी हे सीएमान जे आयज आमकां जे 1 हेक्टरार 40,000 दिल्ले आसा ते म्हाका दिसता सफिशंट आसा. आनी हे लोकांक पावपाक जाय. जायते जाणांचे बाबा आमचे थोड्यांची कृषी कार्डां ना आनी बाकीची कृषी ना देखून आमकां गोवोरमेंटा लागीं मागता तांकांय तो बेनिफीट दिवचो म्हणून. आमी जो व्हिडिओ चोयला सीएमाचो आनी जो न्यूज बी जाला तेजेर गव्हर्मेंटान आनी सीएमान दाखयलां की येस हें डॅमेज जालां. तेणें एक्सेप्ट केलां आनी तेमी सांगलां तुमी तुमचे कितें जालां डॅमेज जालां तेजेर तुमी तुमचें दाखोयाय. सो हांवें ताबडतोब आज सकाळीं म्हणटलें जायते हांव थोड्याको आसलो जायते शेतकार येयले असोसिएशनान. बींग एज आय एम प्रेसिडेंट सो तो लोक म्हाका मेळपा लागला आनी हांवें पळयलें. सो हांवें ताबडतोब एग्रीकल्चर आमगेले सांकवाडे आहा तांकां मुरमुगांव तालुका तांकां फोन मारलो. अरे बाबा हे भाशेन जालां कितें करया. ते म्हणपाक लागले आमकां मंडे टेंट रिडींग सायडी येताय वीथ ऑल द प्रोसिजर फॉर्म घेवन. आनी मागीर म्हणटा हांवें त्या लोकांकूय तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव आज सांगूंक सोदिता की तुमगे हिंगा आमगे पाली शेतकारांक की मॅसेज दिवपाक सोदता. आमचे एग्रीकल्चर ऑफिसर हिंगा कोर्तालींचे ते हिंगा 10:30 वरांचेर येतले. जे तुमची हिंग शेतां आहाय तेणी हिंग येचे आनी तुमचे व्यूज आहाय ते सांगपाचे. तो फॉर्मा बी सगळो हाडटलो आनी आमकां इतलें बरें जालां. एग्रीकल्चर ऑफीस आमकां हिंगा कोर्तालीं MLAन आमकां हिंगा घायलां. आमकां मार्गांव वचपा पडटालें, त्रास जाताले ट्रान्सपोर्ट आनी हें. पूण हांव लोकांक मागता आनी बाबा MLAकूय आमी सांगतले की मंडे एग्रीकल्चर ऑफिसर थिंग घेवपा आहाय आनी ताका हांवें रिक्वेस्ट करतलें जाता जाल्यार तूंय आमकां कॉपरेट जावं म्हणून. कित्याक सरकार गेले ते पाटी आमचे शेतां पेड्यो जाल्ले. सो ताबडतोब गव्हर्मेंटान पेमेंट केलो, चड टायम लावना. आनी आमचो संपलोलो बाब रवी नायक ताका स्वर्गेस्त ताणें न्हू शेतकारां पासत खूब स्किमी हाडली. आज तो ना, खूब काळजान दूख भोगता. आनी जेन्ना हांव तेजे बुगले वयतालो तो म्हज्या खांदाच्या आत्मान सांगतालो विनाकाय रे शेतकारां पासत आपण आहा. आज ताका स्वर्गेस्त स्वर्गराज पाव जाले पुरो. आनी जें ताणें कितें केलोलें तें आज आमकां दिश्टी पडटा फार्मर्सां लागून. खूब गेले ते पाटी ताणें चड वगत दिवंक करून ताबडतोब पयशे मेळ्ळे लोकांक. एग्रीकल्चर दिल्लें, ज्वारे एग्रोकेमिकल तांकां हांव देबर कर म्हणटा. कित्याक तेणी हे पाटी सीड्स दिले आनी सारें दिल्लें लोकांक. लोक म्हणटा पीक बरी जाल्या हे पाटी बरें जालोलें सगळें. थोड्यान काडलें आनी जे काळे ते सांगता पीक बरी जाल्या. पूण आतां जे उरले न्हू तांकां ह्या पावसाचे त्रास जाला. सो ताका लागून हांव सरकाराकूय सीएमाकूय देबर कर म्हणटा की ताणें हो न्यूज सगळ्या चॅनलांचेर बी दिलो, पेपरांचेरूय दिलो. सो लोकांकूय हो बेनिफीट मेळ्ळा पुरो म्हणून. आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन मागता तेणी ताबडतोब फॉर्म भरून तांकां रिलीफ दिल्या पुरो म्हणून. कित्याक आज पासून एग्रीकल्चर जो जे ऑफिसर्स आहाय खूब कॉपरेटीव. आमी केन्नाय कितें सांगल्यार धांवोन येताय लोकांक हेल्प करताय. कितें स्कीम आहाय त्यो पावयताय. आनी म्हाका तेणी सांगलां हिंगा थोड्या नुस्त्याकूय घालपाक फीश घालपाक आमी तुका आदार करतले. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान ही मॅसेज पावयता. सो काळजान तुमकां सगळ्यांक देव बरें.